राजकुमार मैथीची पुलीस कस्टडी मेळोवपा खातीर एसआयटीन धरला नेट. मैथीचो जापो तपासूंक खंय जाय कस्टडी. जमनी बळकावपाचे केशींत राजकारणी सरकारी कर्मचारी. एसआयटीची जाप. गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनान तयार केल्या वर्सान एकदाच पोस्ट भरपाची येवजण. वर्साचे 12 म्हयने परीक्षा घेवपाचो खर्च आनी वेळ वाचतलो. प्रस्ताव मान्यताये खातीर सरकारा कडेन. दोन वर्सांत 14 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोडल्यो नोकऱ्यो. नोकरी सोडचे पयलीं 1 ते 4 वर्सां मेरेन घेता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव. सरकाराचे लिवेचो गैरवापराचो दुबाव. पावणेक काडटात ते मायनिंग लीज म्हयन्या भितर आयडेंटिफाय करात. परमिशन घेयात केंद्रान सांगला म्हणटा सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय. मायन्स कॉन्फरन्सात मांडले गोंयचे मुद्दे. सोनाली फोगड्याची चली यशोधराचे सुरक्षेचो उपाय करात. सोनालीचे मरणाची केस सीबीआय कडेन दियात. हिसार धर्मशाळेंतल्या सर्व जातीय खाप महापंचायतीन धरलो नेट. शिकलो म्हूण सभापतीच्या पदा मेरेन पावलो. 10% लोक शिकले म्हूण पुराय समाज फुडें सरलो अशें जायना. गोवा स्टार अवॉर्ड्सांत तवडकार उलयलो. भाऊ म्हणटा सगळे समाज महत्वाचे. गोवा स्टार अवॉर्ड्सा सारकिले अवॉर्ड्स दिल्यार हेर समाजाच्या लोकांकूय फुडें सरपाची उर्बा मेळटली. रिबेल इंडिया ट्रस्टाच्या गोवा स्टार अवॉर्ड्सांत मुख्यमंत्र्यान केली तोखणाय. मडगांव नावेले अग्निवीर भरतीक देशभरातल्या तरणाट्यांचो बरो प्रतिसाद. पुराय प्रक्रिया बायोमेट्रीक सॉफ्टवेअराच्या आदारान म्हणटा कमांडिंग ऑफिसर. फोंड्याचे कदंबा बस स्टँडाची दशा. मेंटेनन्साचे काम सोंपोन सोंपना. रस्तो इबाडला. गाडयांची वाट लागता. फोंडेकारांच्यो कागाळी सरकारान खंय लक्ष घालचें. इंजिनियरिंग आनी आयआयटीच्या भुरग्यांक एथिकल हॅकिंग शिकयल्यार क्रायम रेट कमी जावं येता म्हणटा डीजीपी जसपाल सिंग. गोंयांत खंय स्ट्रीट क्रायम कमी जाला. देशात कोविडाच्यो नव्यो 5,000 वयर केशी. एक्टिव्ह केशी 48,000 लागीं. गोंयांत नव्यो 74 केशी. एक्टिव्ह केशी 558. 30 नागव्या उपरांत आतां वरकटो दांडोच्या लोकांचो सांगेच्या आयआयटीक विरोध. आयआयटी हाडू नाका म्हूण घाराणे. जबरदस्तीन आयआयटी हाडपाचो प्लान केल्यार खंय रस्त्यार देंवतले. बुधवार मेरेन गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट. नेटान वारें मारून पावस पडपाची शक्यताय. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचे न्ही म्हूण शिटकावणी. तिसऱ्या दिसा कर्लीस बीच शेकाचे बांदकाम निखळपाचें काम चालू. सुप्रीम कोर्टान सांगला तो वाठार सोडून बाकीचे बांदकाम जाता भूंय सपाट. दारगळ 2 खांब जंक्शनार फ्लायओव्हर बांदात. पंचायत मंडळ थळाव्यांची मागणी. लोकसभा वेंचणुके पयलीं ठोस जाप दियात नाजाल्यार फुडलें पावल म्हूण शिटकावणी. पाकिस्तानाचो आदलो प्रधानमंत्री इम्रान खान थोडक्यात वाचलो. इस्लामाबादांतल्यान गुजरानवालात वतालो. विमानात तंत्रीक बिगाड जाल्ल्यान एमर्जन्सी लँडिंग. राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेचो 4थो दीस. केरळात मोठो प्रतिसाद. काश्मीराक स्पेशल स्टेटस परत मेळपाचो ना. बीजेपी सरकारान काडिल्ले कलम 370 परत फाटीं घेवप शक्य ना. गुलाम नबी आझाद बारामुल्लात रॅलीत उलयलो. जम्मू काश्मीरात भायल्यांक मतदानाचो हक्क नाकाच म्हणटा जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्साचो मुखेली फारूक अब्दुल्ला. बीजेपीचो तरुण चूक म्हणटा हो देशाचो मतदारांचो अपमान.
ऑस्ट्रेलियाचो कॅप्टन एरॉन फिंचान वन डे क्रिकेटींतल्यान घेतली रिटायरमेंट, आता फकत T20 खेळटलो.